सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनलांत आनी एक सिंपल व्हिडिओ घेवन आयले आज हांव पळय उन सुरेश इत्ताक पुळपुळ केला. हे पुळपुळा व्हिडिओ आमी ऑलरेडी घाला ताका लागीं पळयाचे हांव दोंडे मिरसांगे उपकरी कॅप्सिकमाचे उपकरी भारी सिंपल रंदई. पळय 1 की 2 कॅप्सिकम, 1 जो 2 बटाटो, 1 की 2 टोमॅटो. तुमकां कितले आमकां कितलो क्वॉन्टिटी जावका तितले 1 की 2 पियाव ना तिले करूं जती. आतां हांव सांगता फस्ट कशें करचें म्हणून. बटाटो सन्न सन्न क्यूब्स कोण शिनून घेवचे. सपोज सन्न सन्न क्यूब कोण शिनून घेवचे. बटाट पुटस देखून हांव लायक कोण क्लीन कोण धुल्ला साल काणून ते बटाट खेळ्ळा बारी लायक काय ते गलीज बटाट असले आमकां खावचे जायना. हे बारी पुटू आशिल्लो बटाटो म्हणून हांव सम लायक कोण धुवन उदकान क्लीन कोण गश्टून धुवन साल समेत यूज केला. म्हळ्यार आनी पळयात कॅप्सिकम. हे कॅप्सिकमा भितर बी ना अंद भितरी बी असवय म्हण जाल्यार ते बी आशिल्ले ते पार्ट काणू डोका. आतां हे कॅप्सिकम आहे तशीची सन्न सन्न क्यूब्स सन्न सन्न स्क्वेर पीसस करून कट करून घेवचे. मागीर हाका घालचे आसचे टोमॅटो. हाका आमी चिंचाम यूज करनाची. हे उपकर न्हय हे मिडियम स्पायसी आसता मस्त तिखा करून जे घे मात टोमॅटो आहे तशीची एक सन्न सन्न पीसस करून ते आमी बटाट आनी कॅप्सिकम कशें शिनला पळय तशीच हे टोमॅटो शिनून घेतले. आतां पियाव ऑप्शनल. हांव हांगा 2 पियाव कांदो घालता तसं तेवे तशीची सेम सायज तेवे शिंदूचे. आतां 4 बगे शिनून घेतले. कितले सिंपल आसा पळयाची बॅचलर्स रेसिपी म्हणून जाय जाल्यार हाका म्हूण येता. आतां एक दाटू कायली पुडक काडच्यो आनी ताका 3-4 चमचे तेल घालचे आनी सासम पटपटाचे. आतां एक अर्द चमचे सासम पटापटा जाल कुडले पियाव घालचे. आमी पियाव यूज करनाची वय म्हूण जाल्यार हे सासम पटपटेल कुडल्यान भितर हिंगा पिटी घालची आनी टोमॅटो घालच्यो. तेचे आमी पियाव यूज करता देखून आनी तो पियाव घालून पियाव थोडेचे भाजून घेवचे. चिकेची जस्ट कलर चेंज जाल्ले म्हूण म्हणटना टोमॅटो घालच्यो. टोमॅटो तशीची चिके लायकून भाजून घेवका. तो टोमॅटो स्मॅश जावन येवका. त्या खातीर कसं करत म्हळ्यार मिठा पिटी घाल येता. मिठा पिटी घाल्यार टोमॅटो उग्गी स्मॅश जावन येता. जाय जाल्यार 1-2 निमिश धांकून दवरल्यार 1-2 निमिश भितर ते टोमॅटो स्मॅश जावन ताजे उदक सोडता. म्हळ्यार समज शिजल्या वरी जाता तशें जावका ते टोमॅटो. इतले जाल कुडला आमी म्हाका मिरसांगी पिटी घालची. मिरसांगी पिटी मिगेल हे मिरसांगी पिटी कांय तीक ना. मेल गरला केलेली मिरसांगी पिटी सरली आमगेली. आतां न्ही वापस कर काम आतां 9 मिरसांग येयले कुडले. हांव 1 वर्सा जावका जाल्यार तितली मिरसांगी पिटी केन्नाय करून दवरची. पयर सरली रेडीमेड हाडलेली ही काश्मीरी चिल्ली पावडर कलर मात्र का मस्त तिखसाण ना. आतां हांव 1 चमचे मिरसांगी पिटी घाली आनी लायकून सान उज्जारी त्या मिरसांगे पिटीचे खार वच्चे थंय 1-2 निमिश ताळचे आनी कॅप्सिकम घालचे. कॅप्सिकम घाल मस्त चाळका म्हूण ना अशी 1-2 निमिशचे चाळ्ळ्या वरी करचे. आनी आमी बटाट शिनून दवरलेले पळयाची बटाट घालचे. कॅप्सिकमाचे मस्त नमने रांदय करताचे आमी नव. तातूंत भारी सिंपल वाटूच्या नाका सोय नाका मस्त मसाल कसले घालून भारी सिंपल एक रांदय. घेता हांव शिंदिल्लो बटाट घालता का आनी मीठ घालता आनी हाका उदक घालूना. त्यामुळे आमी बटाट उदकांत घाल्लो हाका घालता आनी ते उदका पयशता केता तशी पियाव टोमॅटो पुराय कॅप्सिकम पुराय धांकून दवरता आनी ते उदक सोडता. ते देखून वापस एक्स्ट्रा उदक घालची काम ना म्हळ्यार उपकर न्हू हें. आतां पळय हांव मीठ घालून धांकून दवरता आनी ताका उदक सोडले पळयाची अशी लायक कोण 1-2-3 पंता चाळून घेवचे आनी वापस धांकून दवरचे. अशी मदें मदें करून ओटू 5-6 निमिश भितर ही उपकर जाता. बटाट शिजल्यार आमगेले उपकर रेडी जाली. भारी टेस्टी हे पानपोळ्याक यूज करूं येता, शित्ताकय जाता, तशी चपातीकय जाता, खंयच्या जाय ताका यूज करूं येता. त्या देखून म्हणलें हांव म्हाका बॅचलर्स रेसिपी म्हूण येता इन्स्टंट. ओट्टू आमकां चॉप करच्या मात्र 5-6 मिनीट लागता. भरलेली उपकर जावचे ओट्टू 10 निमिश. बटाट शिजच्या कितले टायम जावका पळय तितले टायम मात्र तितले जाले म्हण जाल्यार आमगेले भारी सिंपल जावन आशिल्लें ही कॅप्सिकमा उपकरी रेडी जालें. सॉंग न्हय हाका आमी चिंचमा उदक घालच्या ना त्या देखून हदच कोरका. पण आतां हांव हांगा पुळपुळ केला. पुळपुळ हांव सांगलें रेसिपी लिंक घालता. भारी टेस्टी हे पुळपुळ हरिकंडी म्हूण हांवें ऑलरेडी ताजे पुरो विशय सांगला. ताका लागीं कॅप्सिकमा उपकरी हे व्हिडिओ तुमकां पुरो जनाक इश्ट जालवय म्हूण लागता. इश्ट जालवय म्हूण जाल्यार तुम पुरो जन म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराची आनी सपोर्ट कराची. सगळ्यांक धन्यवाद.